मोगचना कार्मेल किरण वीक्षकनो आयताराच्या ह्या लितुर्जीच्या नियाळाक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत. मार्कोसो वांजेल अध्याय 7 वोळ 1-8 14-15 21-23. पहिल्या सुवातेर आयचो वांजेल वाचून आमी त्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. फारिसेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केले, तुजे शिष्य पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगूंक लागलो, कपाट्यानो, सहज ते इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशयांत प्रवाद करन म्हणले, ही परजा आपल्या वंटांनी म्हाका होगलाप दिता, तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें, खरें शिकोवन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडून सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. परत्यान एक फावटी जम्याक लागीं आपूण जेजू सांगूंक लागलो, आयका, तुमी समेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता ते कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशांतान भायर येता ते मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशांच्या काळजांतावन भायर सरता ते हे खोट्यो आलोचन्यो, प्रदभार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटपण, बासकळपण, मसर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. ही सर वायटां मनशाचे भितरतावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचे उतर हे वाखानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते बरें येता, जायते वायट येता. आमच्या जिवितांत आमी बरें दाखयता, एका कुशीन वायटय दाखयता. खंय तावन ते येता. आतां धाकल्याक आमकां हर एकल्याक राग येता आनी राग येता आसतना आमी जायते फावटी म्हणचे आसा, कितें ताणें तशें केल्ल्यान म्हाका राग येयलो, ताच्या धर्मान म्हाका राग येयलो, अशें जालें त्या देखून म्हाका राग येयलो. पूण नीज गजाल ही आमचो राग आमचे भितर तावन येता. भायर तावन आमकां खंयचोय राग भितर येवन तो आमी दाखोवचो न्ही. आमच्या अंतस्करणांतल्यान तो भायर येता. ते देखून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, डू वॉट युअर हार्ट टेल्स यू. म्हणजे जे कितें तुज्या अंतस्करणाक तुज्या काळीज सांगता तें तूं कर. वय, हांवें तशें करी जाय. पूण हे करूंक हांवें पयल्या सुवातेर म्हज्या काळीज अंतस्करण कशें आसा म्हण तें पळयचें. जर म्हजें काळीज अंतस्करण बरें आसा तर म्हज्या भितर तावन फकत बरें मात्र येवंक शकता. जर म्हजें अंतस्करण आनी काळीज वायट आसा, खोटें आसा, थंय सावन कांयच बरें येवंक शकना. ते देखून पयल्या सुवातेर म्हजें काळीज, म्हजें अंतस्करण कितें आसा म्हण हांवें पळयचें. उदाहरण दिवचें जाल्यार 2 बोटली, एकाच तराची 2 बोटली आसात पळय. एका बोटलेंत परफ्यूम सेंट आसा आनी एका बोटलींत फिनॉयल आसा म्हणचिल्लें. आमी ती बोटल उक्तेकन दोनी एकाच तराची बोटल्यो, एकच कलर, बऱ्यो दिसतात, आनी एक बोटल ओपन करता आनी तातूंत आमी सेंट, परफ्यूम, सुगंध, परमळ आमी सेवता आनी आमकां बरें लागता. आनी एक बोटल ओपन करतना तातूंत घाण, आमकां आमच्या मनाक पसंद नातले वास थंयसर येता. देखून जे कितें भितर आसा तें भायर येवंक शकता, भंय दाखोवंक शकता.
बऱ्या काळजातावन बऱ्यो संगती येतलो, वायट काळजातावन वायट संगती येतलो. ते देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आतां आयकलें जेजू सांगता, जे कितें काळजांतावन आमच्या काळजांतावन भितर येता थंयचावन जायते वायट येवंक शकता. आतां काळीज म्हणटा आसतना कितें? काळीज मनशा कुडीचें एक प्रमुख अंग तें आमी जाणव. काळीज मनशाच्या समजणेचें केंद्र, सीट ऑफ अंडरस्टँडिंग म्हणटा. खंयसर मनशाची समजणी ते उब जाता. काळीज मनशाचे भावनात्मक केंद्र, सेंटर ऑफ ह्युमन इमोशन्स, इमोशनल बीइंग. संतोष दूख आमच्या काळजांतावन ते उब जाता. आनी काळीज मनशाचें आत्मीक केंद्र, स्पिरिच्युअल बीइंग. थंयच्यान भावार्थ भरवोसो आमचो देवाचो मोग तो उब जाता. तर हे काळीज पातका कशें कारण जाता? ह्या काळजांतावन पाता कशें ह्या वायट संगत्यो कसो भायर जातात? पाताक मनशाच्या सैमातावन आराम जाता. मनशाचे सैम आमी जाणव, अस्कत मनशां आमी, फातकी मनशां आमी, आनी आमचो त्या सैमांत हे पताक आराम जाता आनी ते काळजांतावन उब जाता. ते मनशाच्या मोतीक येवन थंयसर डेव्हलप जाता. थंयसर मनशाच्या मोतींत डेव्हलप जाता आनी चिंती आमी वायट चिंतना ते चिंतून ते चड आनी चड डेव्हलप जाता. आनी ते कितें मनशाच्या मोतींत डेव्हलप जाता जावं पुरो वायट चिंतना ते आमी आमच्या करण्यांनी करून दाखयता. हाका म्हणजे पाताक आनी हाचे तावन पाताक उब जाता. ते देखून जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत म्हणटा, मनशाच्या काळजांतावन पातकां उब जातात. मनशाच्या काळजांत जायत्यो वायट संगत्यो उब जातात आनी जायते उदाहरण जेजू आमकां दिता. खंयचे त्यो? पयल्या सुवातेर खोट्यो आलोचन्यो. भाव भयणीनो, आमच्यो आलोचन्यो जर ती बरी नात, जर ती खोटी आसात, तांतूं सूख आसा, तर त्यो आलोचन्यो खोट्यो आलोचना जातात. आनी आलोचन्यो खोट्यो आलोचना आमच्या काळजांतावन भायर येतात. कित्याक? थंयसर आमी वायट दवरला, ते वायट आमी चिंतून ताचे नियाळ करता आनी खोट्योच आलोचन्यो आमच्या मतींत येता. जावंक पुरो अनैतिकता, अनीत, जे कितें हेरांक वायट करचें आमी चिंता, सगळ्यो त्यो वायट ह्या खोट्यो आलोचन्यो हाका एक आमच्या काळजांतावन उब जाता. प्रद्वारपण ह्या अनैतिक संबंध, प्रद्वार आदारूंक आशा मनशाच्या काळजांतावन आराम जाता. खंडीत हर एकलो आमी सोबाई पसंद करता. सोबाई पसंद करची सूख न्ही, पूण सोबायाची आशा आमकां प्रद्वारपणा आदारूंक ते वाट दाखयता, त्या वाटेर व्हरून पायता. ते देखून मोगाच्या भावना भरिल्लो लग्ना आदी कुडीचो संबंध, दुसऱ्या बायल्या या दादल्या संगी कुडीचो संभोग, सगळी अनैतिकता जी कितें मनशांतावन उब जाता ती आमच्या काळजांतावन ती उब जाता. जेन्ना वायट आशेता, वायट पसंद करता, तेन्ना ती आमची करण्या मुखांतर ती मुखार सुन वेता. सोरी, मोस करचे आनी सोरी करचे. कित्याक? आशा कित्याक पूण जावची आशा, म्हाका आनी कितें चड जाय, आनी कितें चड, म्हणजे तें कितें आसा तें म्हाका पावना. त्या देखून हांवें हेरांक मोस करचे, हेरांचे सोरी करचे आनी हाच्या मुखांतर हांव हेरांक अन्याय करता. अन्यायान हांव हेरांक मोस करन तांचे कितें आसा तें भितर घालून म्हजें करूंक आमी प्रयत्न करता. हाका म्हणजे सोरी. हे आमच्या काळजांत उब जाता. कित्याक? काळजांत ती आशा आसा म्हाका आनी कितें चड आनी जाय, आनी तें जावन आसा आमी आमच्या सौतो उपादेश सोरी नाका म्हण उपादेश आसा ताचे विरोध आमी वेता. खून, सवो उपादेश, आन्याकल्याचो जीव काडचो, हत्या करची. इतलें मात्र न्ही, जायते फावटी आमी हेरांच्या कुडीक आमी बाधा करता. जावं पुरो मारून, जावं पुरो गर्भपात करणं, एबॉर्शन करणं आमी खून करता. नेणतुळ्या बालशांचे आमी खून करता. ही खून
कित्याक हर एक बाळशे ते देवाचे देणे ते देवाचो जीव थंयसर आसा देवाचें प्रतिरूप. जेन्ना आमी अशें एबॉर्शन करता तेन्ना आमी खून करता आनी खून आमी करता एका मनशाच्या व्यक्तित्व नाश करचे, नांव पाड करचे हाच्या मुखांतर आमी हेरांची खून करता, हेरांचे व्यक्तित्व आमी नाश करता, हेरांचो आमी जीव काडटा. उपरांत जेजू म्हणटा व्यभिचार 7वो उपादेश, पेल्याच्या स्त्रियेची पेल्याच्या दादल्याची आशा करिनाका. व्यभिचार म्हळ्यार कितें? दुसऱ्या व्यक्तीक खोट्या आशेन आमी पळोवचे, दुसऱ्या व्यक्तीक आमी खोट्या आलोचन आमी पळोवचे, जावं पुरो पळोवन थंयसर आमी खोट्यो आलोचने आमी उपजोवच्यो आनी खोट्या दृश्टीन आमी पळोवचे. ते देखून जेजू शुभ वर्तमानांत म्हणटा जो कोण खंयच्याय एका दादल्या या स्त्रिये वयर खोट्या दृश्टीन तो पळयता तो थंयसर प्रद्वार आदारता म्हणून. तितलेंच न्हय, व्यभिचारांत आनी एक संगती येता आतांची चड कॉमन जाला पोर्नोग्राफी. अश्लील चित्रां पळोवची, अश्लील व्हिडिओ पळोवन मन पसंद करचे आनी मनाची खुशालकाय या कुडीची खुशालकाय जोडची हे व्यभिचाराक कारण जाता. जावं पुरो बुकांनी, मोबायलांनी, कंप्युटरांनी पिंतोरां पळोवन संतोष पावन आनी कुडीची खुशालकाय भोगची हे व्यभिचाराक कारण जाता, अनिश्कळपणाक कारण जाता. दुडवास, म्हाका आनीकी जाय, चड जाय, म्हाका म्हणली म्हजें म्हणलें कितें आसा तें म्हाका पावना, आनीकी चड जाय म्हणली आशा. पुंजावचे पिशी, आस्तीची आशा, पदवेची आशा, अधिकाराची आशा, विलासी जिवनाची आशा, गम्मत मजा करची आशा. हाका कितें? हे सगळें करूंक आमचें तें आसूंक जाय पयशे. दुडवाची आशा चड आनी चड दुडू कितले आसल्यार पावना. ते देखून हे दुडवाची आशाय आमच्या काळजांत ती उपजाता आनी ती आमच्या करण्यांनी आमी दाखयता. खोटेपण म्हळ्यार कितें? हेरांक वायट चिंतचे, हेरां विशयांची वायट चिंतचे, हेरांक अन्याय वायट आशोवचे आनी प्रत्येक रितीन शिराप घालचे. संपूर्ण आमच्या कुटुंबा मदें आमी एकामेकाक शिराप घालता. बायल घोवाक, आवय बापाय भुरग्यांक, भुरगे आवय बापायक, अशें कुटुंबा मदें शिराप घालचे. कुटुंबा मदें आमी हेरांक अन्याय आशोवचो, हेरांक पाड जावचे बरें आमी आशोवचे, तांचें जिवीत सत्यनाश जायचें म्हणून आशोवचे. हे सगळें खोटेपण आमच्या जिवितांत आसा, जें की आमच्या काळजांत उपजाता आनी आमच्या त्या मतींत ते केंद्रीकृत जाता, डेव्हलप जाता आनी आमच्या करण्यांनी आमी ते दाखोवंक आमी भायर सरता. कपट म्हळ्यार कितें? आमी जाणा शुभ वर्तमानांत जेजू जायते फावटी हाचे विशयान म्हणटा. फारिजेव शास्त्री ते कपाट्या बरे ते पळयतात, रावतात, न्हेसतात आनी आपले भायलो आडंबर जातात, पूण भितर तांच्या भितर कितें कांयच ना, पोकळ. तसलेंच जिवीत आमी जायते फावटी जियेता. हांव भाग्यवंत म्हूण दाखयता, पूण म्हजें भाग्यवंतपण म्हजे भितर कांयच ना. जावं पुरो इगर्जेंत आनी पुरो हांव बरें भाग्यवंत, मागण्यांत बरो भाग्यवंत म्हूण दाखयता, पूण म्हज्या कुटुंबांत हांव अन्यायाचे, अनितीचे, रागाचे, मोसराचे, क्रोधाचे, नाबक्षानाचे जिवीत हांव जियेता. कसलें भाग्यवंतपण? खोटेपण. हांव बरो म्हूण हांवें चिंतचें, भायल्यान मात्र हांवें बरें म्हूण दाखोवचें, पूण भितरल्यान हांव पोकळ, म्हणजे तें खोटेपण आसा. हाका म्हणचे कपटीपण. बास्कळपण म्हळ्यार कितें? मर्याद नासतना जिवचे, मान होगडावचे. हांव एक मनीस, देवाचो मनीस, क्रिस्ताचो पाटलावदार क्रिस्तांव म्हणले ते मान मर्यादे म्हज्या जिवितांत जियेनासतना हांवें मर्याद होगडावन हांवें जिवची. दिवचें जाल्यार उदाहरण दिवचें जाल्यार सोरोप येवन टायट जावन मार्गार लोकोन येचे, या एक वायट देखेचे हांवें जिवीत जिवचें, म्हजीच मर्याद हांवें होगडावची. या म्हज्या वस्तुरां बद्दल म्हजी कुडीची
दाखोवनी हांवें दाखोवची, अशें म्हजीच मर्यादा हांवें वगडावची. हाका म्हणजे बासकाळपण. हे कशें जाता? म्हज्या काळजांत हांव उब जाता, म्हज्या मतींत हांव उब जाता आनी म्हज्या करण्यांनी हांव तें दाखयता. मसर हर एकल्याक मसर आसा. मसर म्हळ्यार कितें? हेरांचे बरेपण म्हाका पळयनासतना पळोवंक जायना तसलो एक मनोभाव. हेर बरें जाताना म्हज्या कुटुंबांत शेजाऱ्या हेरांचें बरेपण पळयनासतना हांवें एका तराचे चिंतना म्हज्या मतींत आटोवची, ताका म्हणजे मसर. आनी हर एकलो आमी मसर करता. म्हजो पेलो बरो जाता आसतना मसर जाता, म्हजे आनी कोणीय बरी जाता आसतना मसर करचे. अशें मसोरी आमच्या काळजांत उब जाता आनी आमच्या करण्यांनी आमी ती दाखयता. निंदा, हेरां विशयांत वायट उलोवचें, हेरांची निंदा करची, सैत आमी करता. संप्रो खोबरो उलोवचें, ह्या निंदेंत आमी घालयत. देवाची निंदा करची, मनशाची निंदा करची, हेरांची निंदा करची. निंदा करून आमी हेरांचें नांव आमी फाड करता, हेरांचो मान आमी होगडायता. ते देखून निंदा ही आमच्या काळजांत उब जाता. गर्व म्हळ्यार आपुणूच बरो, हांवें सांगलें बरें जायचें आनी म्हज्या गर्वान अहंकारान हांव हेरांक सकला घालूंक पळोवचें, हेरांक हांवें ल्हान म्हणून पळोवचें. म्हजो गर्व अहंकार हांवें तो म्हज्या काळजांत हांवें भायर दाखोवचो. पिशेंपण म्हळ्यार कितें? आमी पळयता जायते जण मानसीक अस्वस्थ जावन आसतात. आमी तांकां पिशे म्हणटात, पूण तांचे ते कुडीस तांच्या मतीची अस्कतकाय ती. त्या देखून ते कितें करतात, कितें उलयतात ते नेनात, ताका आमी पिशे म्हणटा. पूण बरे मनीस पिशेपणांत जियेतात. बरे मनीस पिशेपणांत जियेतात. ते कशें म्हळ्यार जेन्ना म्हजी जबाबदारी हांवें समजनासतना म्हज्या जबाबदारी बरी हांव जियेना तर हांव पिशेपणा बरी जियेता, पिशा बरी जियेता. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हजी जबाबदारी नासलेल्या मनशा बरी जियेत आसतना हांव खंडीत एक पिसो जाता. पिसो जाल्ले बरी हांव जियेता. ते देखून ही सर्व पातकां ह्या वायट जेजू म्हणटा आमच्या काळजांत ती भायर येतात. कित्याक आमचे काळीज तांतून आमी भरला. ते देखून आमी कितें करूंक जाय? मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आमी आमचे काळीज बऱ्या संगतींनी ते भरोवंक जाय, बऱ्या संगतींनी ते वाडोवंक जाय. त्या काळजाक बरें खाण आमी खावंक दिवंक जाय. तेन्ना मात्र आमच्या काळजांत खोट्यो न्ही पूण बऱ्यो संगती भायर येवंक शकतात. आनी हे बरें खाण आमी कशें दिवचें? पयल्या सुवातेर आमी देवाचें उतर आमी आयकून देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत कितें म्हूण समजून घेवची. जेन्ना हांव देवाच्या उतरान म्हजें काळीज, म्हजें जिवीत, म्हजें आत्मीक जिवीत हांव तें वाडयता, तेन्ना देवाचें उतर म्हज्या काळजांत तें रोमता. आनी ते रोमलेले ते देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत हांव भायर दाखयता, म्हज्या जिवितांत हांव भायर घालता. कित्याक देवा थंय फकत बरें आसा. कित्याक देव बरो, सगळोच बरो. ते देखून म्हज्या जिवितांत जेन्ना देवाचें उतर रोमता, म्हज्या काळजांत तें देवाचें उतर रोमता, तेन्ना म्हज्या जिवितांत हांव बरेंच भायर येता. आनी दुसऱ्यान हांवें म्हज्या चिंतनांनी करण्यांनी हांवें सदांच बरें करूंक हांवें आशाचें. जेन्ना म्हज्या जिवितांत म्हज्या प्रत्येक जाण म्हज्या चिंतनांत वायट या नकारात्मक नेगेटीव चिंतना येता आसतना ते पॉझिटीव सकारात्मक चिंतनांनी हांवें ते मत बरेची. बेजारा येता आसतना ते बेजाराय पयस करूंक देवाचो आदार हांवें मागयचे. तेन्ना कितें जाता? जें कितें म्हज्या मतींत आसा तें म्हज्या काळजाक येता आनी काळजांत जें कितें म्हज्या मतीक येता तें बरेंच जावन येता. ते देखून मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आमी मागया आयच्या ह्या लितुर्च्या दिसा कशे कीर्तनगार देवा लागीं मागता, सर्वेस्परा म्हाका एक बरें काळीज तूं रचून दी. असलें काळीज आमकांय रचून दी म्हूण आमी मागया. त्या काळजांत फकत बरें आसून आमी आमच्या जिवितांत करण्यांनी उतरांनी बरें आमी भायर घालूंक तो सर्वेस्पर देव आमकां हर एकल्याक कृपेन भरूं म्हूण आमी मागया.
आनी तोच देव आमकां हर एकल्यांचेर आमच्या कुटुंबाचेर बेसांव घालून आमच्या जिवीत नवे रुपीत करूंक आदार दिवन मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.